मुखाचे बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयज केरीत भाशेन ह्या निमाण्या दिसा 15 जानेराची आयज सोमार आयज केरीत भाशेन आमी मागता आमचे दिवसेच्या पाद्री आनी मोटवाशा दादल्यां तशेंच बायलां पासत अदीक करून देव आपोवण्या पासत आमकां अदीक आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी उत्पन्न जावंक आमी मागुया ह्या मिसान. आयज 2 वाराद आमचे मदेकात आसात. सकाळीं पयल्या ह्या मिसाक रोमारीच्या मारगांव वाराद आनी सांजे शिशिनी वाराद. शिशिनी वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो आसोलना, बेतूल, काब दे रामा, कानागिनी, कोटो दे फातोरपा, शिशिनी, कोंकोली, द्रामापूर, सारजोरा, तोलेकांटो, वेली आनी बेरोडा. आतां ह्या मिसाक मडगांवचो वाराद आसा आमचे मदेकात आनी फिरगोजो आसा त्योयो आखें, दाबोल्ली, दिकारपाले, फातोर्दा, मारगांव होली स्पिरीट, मारगांव ग्रेस आनी नावेली. तुमकां सगोट मडगांवच्या वारादाकार येतोल्या फिरगोजकारांक माये मोगाचो येवकार दिता. आनी तेच भाशेन आमचे मदेकात आसात तुमच्या गांवचे फिरगोजांतले पाद्री तांकांय आमी माये मोगाचो येवकार दिता. खास करून मडगांवच्या वारादाचो डीन फादर डॉमिनिक नोरोना तोय आमचे मदेकात आसा आनी मिसाची भेट भेटयतले यादनीक मेन सेलेब्रंट फादर वॅलेंटायन आल्वारेस तालावली टावन आनी देवाचें उतर पुरगुट्टले फादर मेलिटो डिकोस्टा ग्रेस चर्च मारगांव तांकां आनी ताचे बरोबर आसलेल्या हेर दुसऱ्या यादनिकांक माद्री भयणांक आनी तुमकां समेस्ताक आदी एक फावटी आमी दिनवासता. हे मिसाचे पिठेन वांटो घेता आसतना माणसुकेन आमी वांटो घेवचो. अदीक करून मातशें मोदें मोदेकात गॅप्स आमी दवरचे न्हय. मातशी सुवात मातशी बरया माणसुकेन मिसाक वांटो घेवया. उगडास कोत्ता आमच्या मदेकात इस्कॉलाची भुरगीं आहात. स्टुडंट्स ऑफ स्टँडर्ड 10th and staff of विद्या विहार हाय स्कूल थानांग कोर्ताली ह्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आनी तांच्या स्टाफाकूय आमचे मदेकात माये मोगाचो येवकार आमी दिता. पवित मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक सोगलीं उबी रावया आनी गायन गावया. सर्वेस्पराची सेवा करात. Ulasani Sorvesporak wakanak soglia munshanu deva kayon korat. Ulasani Sorvesporak wakanak soglia munshanu deva kayon korat. Sorvesporachi seva korat. Anodantachi Bukti korang Sun kita gawon pitur sorang Suntosan iya Deva mukan Alleluia 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 Ulasani Sorvesporak wakanak soglia munshanu deva kayon korat. Ulasani Sorvesporak wakanak soglia munshanu deva kayon korat. He misaची intenção ao John Baptist Rodrigues या आमच्या बाबाच्या कुटुंबाचे
कुटुंबाची बरी भलायकी पासत पेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाल भाव भयणानो, हे दिसांनी आमी सांजुजे वाजाचे परबेक तयारी करीत आयल्या. आयज तयारेचो निमाणो दीस. आयच्या निमाण्या नोवेनाचो विशय भाग्यो जुजे वाजा भाशेन ओकोण मिशनरी जावंक मारयेची भोक्ती करुया. सांजुजे वाजान आपले पुराय जिवीत क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान परगटूंक करचिले. खास करून ताणें श्रीलंकेन सांडलोल्या शेळयां सोरी आपलो गवळीक वावर केलो. हो वावर करतना ताका जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडलो. तरूय पूण आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना तो एक कालतो चाकर कसो वावुरलो. हेच कारणाक लागून ताका एक कोण मिशनार म्हूण पाचारूं येता. सांजुजे वाज मुळांतूच माय मारयेचो मोगी. मारयेक गुलामपणाची चीट बरोवन आपल्याक तिचो गुलाम कसो विकून दिलो. याज्ञीक कसो आपलो गवळीक वावर करतना ताणें मारयेची भोक्ती केली आनी ती भोक्ती सगल्यांक पोसरायली. आज हे निमाणे नोवेनांत वांटो घेतना आमी सांज जुजे वाजा भाशेन ओकोण मिशनार जावंक मारयेची भोक्ती करूंक आमकां कृपा बळ मागून घेवया. आमी कोण गोट मिशनार जावंक पावतले जाल्यार आमचो भावार्थ गोट आसूंक जाय, ओकोंड आसूंक जाय. पूण आमचो भावार्थ कांय पावटी मिनमिनटो जाला, कोडेक तो पालोवला. जी भावार्थाची वात बावतिजमाच्या दिसाक आमकां दिलेली पेटोवन ती कोडेक आमी सांडल्या. म्हणजे आमचो भावार्थ आमी सांडला, देवाक आमी विसरल्या. देखून त्याच देवा लागीं आमचे चुकीचें बोगसणे मागुया आनी दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञाव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवोन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांजुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यान पोरसोळायली. तुझ्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरचेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजोतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनीक शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदार आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. सामुएलान सावलूक म्हणलें, गेल्ले राती सोर्वेस्पोरान म्हाका कितें कळीत केलां तें हांव तुका सांगतां. आनी सावलून म्हणलें, तर सांग. आनी सामुएलान सांगलें, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी, तरी पूण इस्रायल कुळीचो वडील जावंक तूं पावूंक नाय. सोर्वेस्पोरान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना. सोर्वेस्पोरान तुका एक खेरीत काम करूंक धाडलो आनी म्हणलें, वच आनी त्या पातकी अमालितीकांक नाटाक करूंक तांचो भस्म जाय पुर्यान तांचेर झूज कर. सोर्वेस्पोराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक ना? झुजा काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलोय आनी सोर्वेस्पोराक मांदोना तें कित्याक केलें? सावलून सामुएलाक जबाब दिलो, हांवें तर सोर्वेस्पोराचें उतर आयकलेंच आनी म्हज्या हातान सोपून दिलेलें काम हांवें शराती पावयलें. आगाग अमालितीकाच्या राजाक हांवें दवरून हाडलो आनी अमालिताचो भस्म केलो. पूण पोरजेन जाल्यार लुटीच्या मालांतल्यो भस्म करूंक दवरलोल्यो बोऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो, मुणगे, शेळयो आनी बैल. आनी तेय जाल्यार गिलका सोर्वेस्पोरा तुज्या देवाक तांचो यज्ञ करूंक भेटोवंक. सामुएलान विचारलें, सोर्वेस्पोराक कितें मानता? आपलें उतर आयकल्लें वो होम आनी यज्ञ? यज्ञा परस आज्ञा पाळप अदीक बरें आनी मेंढऱ्याचे चोरबे परस खालतेपण अदीक मोलाचें. देवाचेर कळपोवंक म्हणल्यार एक जादू करपाचें पातक. आपल्याच वाद्यान चलप म्हणल्यार कुड्ड्या देवाक भोसपा सारकें. सोर्वेस्पोराच्या उतराक तुवें पाट केली देखून सोर्वेस्पोरानूय तुका आपल्या विचलोल्या राजाक सोडून दिलो. देवाचें उतरें. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणुया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळो ना. तुजे होमूय बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक
तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो कोरार तुज्या वोंटाचेर कित्याक तूं तर म्हजे समृद्धीची कोरताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय साबाब प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय जो कोण दिनवासणेचो योद भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता प्रामाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो साबाब प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया Soy sorves porak, 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 soy देवाचे उतर जिवे आनी सुटसुडीत ते ताच्या कालचाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता Soy sorves porak, 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 Sorvespor तुमची सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या एक दीस जुवांवाचे शीस आनी फारिसीव उपास करताले ते समोय कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हळें जुवांवाचे शीस आनी फारिसीव उपास करतात पूण तुजे शीस करिनात ते कशें आनी जेजून तांकां सांगलें लग्नाच्या पावण्याक न्हवरो तांचे सांगाती आसचो पर्यान उपास करूंक जाता जायत तांच्या सांगाता न्हवरो आसचो सोर तांच्यान उपास करूंक जायना पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्त मोगाडिश्टानो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते परी जेजूक उपासा विशीं विचार करतात आनी जुदेवाच्या परंपरे प्रमाणे व ताच्या रितींत आमी नदर घातल्यार जुदेव लोक तांकां एक खेरीत दीस आसलो वर्सान एकदां तांकां खेरीतपणी उपास दोणवण प्राचीत ताणें करूंक जाय आसलो तो म्हणल्यार द डे ऑफ अटोनमेंट प्राचिताचो दीस तो जावन आसलो एक उपासाचो दीस सगळ्या लोकांनी यात्नीक लौकीक सगळ्यांनी त्या दिसा उपास करूंक जाय पूण त्या भायर जे कोण बारीकसाणेन शास्त्र पाळपी आसले जावं ते फारिसीव सादुसीज वो दुसरे पक्षाचे कोण आसले आनी बारीकसाणेन ते शास्त्र पाळपी आसले जाल्यार सुमानान 2 पावटी ते उपास करताले ते म्हणल्यार सोमारा दिसा आनी ब्रेस्तारा दिसा आनी तांचे उपास म्हणल्यार सकाळीं 6 ते सुरू करून सांजेच्या 6 पासून ते पाळटाले आनी हो उपासाचो हेतू म्हणल्यार आपणाचे प्राचीत पळयोवन आपल्याची दोणवण पळयोवन देव वेगूनच सोडवणदाराक इस्रायल पोचेक सोडूंक धाडटलो हे मनान दवरून ते प्राचीत आनी दोणवण करताले आनी ह्या खातीर आयच्या शुभ वर्तमानात आमी आयकतात हे शीस वो थोडो लोक येवन जेजू लागीं विचार करतात की फारिसीयो आनी जुवांवाचे शीस पर्यान ते प्राचीत करतात ते उपास करतात जाल्यार तुजे शीस उपास कित्याक करिनात आनी हाची समजणी दिवंक जेजू लग्न उत्सव व जुदेवाचो लग्न उत्सव तांच्या दोळ्या मुखार दवरून तो अशें तांकां सांगता जुदेवाच्या लग्न उत्सवाक समयार तांचो उत्सव फकत एका दिसाचोच न्हय
पूण एक सुमानभर एन एंटायर वीक ते चलतालें. आनी ह्या सुमानांत वो ह्या उत्सवा दिसांनी खेरीतपणी जी कोण लागशिल्लीं इश्टां आसात, सोयरी आसात, ते थंयसर येवन त्या गोराब्याक सांगून ते मोज्जेन दीस सारताले. आनी थंयसर दीस सारता आसतना तांकां बारीक ज्यो आज्ञा आसात वो रिती आसात ते तांकां पाळपाची गरज नासली. त्या समयार प्राचीत करप वो उपास करूंक तांकां नाका आसलेलें. आनी ह्या खातीर खेरीतपणी त्या दिसांनी मोज्जेन सारून उपरांत ते सुमान जाल्या उपरांत लग्न उत्सव सोंपल्या उपरांत त्या उपरांत ते उपास वो धोणवण ते सगळे तांच्यांनी परत करूंक जातालें. पूण त्या दिसांनी जेन्ना ते लग्नाच्या वस्त्र्यांत वो लग्नाच्या उत्सवाक आसात तांकां प्राचीत करपाची वो उपास दवरपाचो तांकां कायदो नासलो. आनी हाचोच उदाहरण दिवन जेजू खेरीतपणी म्हणटा की हांव तुमच्या सांगाता आसा, न्हवरो तुमच्या सांगाता आसा, तर तुमी खुशालकायेन संतोशान तुमी जियेयात. आतां उपास आनी प्राचीत करपाची गरज ना. पूण फुडें तो म्हणटा न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो तेन्ना ते उपास करतले. म्हणजे आपूण गेल्या उपरांत वो स्वर्गार चडल्या उपरांत पवित्र सभा हांगासर म्हजे शीस ते उपास करतले. इश्टानो, आयज आमकां विचार करुया, आमी जेजूची पाट लावतारा, आमी ताचे शीस, आमी प्राचीत आनी उपास आमी करता काय? जायते पावटी आमी प्राचीत आनी उपासाची आमी खबर करता तेन्ना फकत प्राचीत काळाचो आमकां उगडास येता. ताचे भायर आमी पावल मारून आप खुशेन प्राचीत उपास धोणवण करूंक आमी फाटी उत्ता. खेरीतपणी जेन्ना आमी प्राचीत आनी उपास करता तेन्ना आमची नवसरणी जाता. काळजाची नवसरणी जाता, ओतम्याची नवसरणी जाता, मोनाची नवसरणी जाता. जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमकां दिसता थोड्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो आनी त्यो वस्तू नात जाल्यार म्हज्यान जिवंक जायना. घडये आमचो मोबायल आसा, मोबायल ना जाल्यार आमी आरपीत जातात, म्हणजे कितें तरी उणें आसा कशें दिसता. वो थोडे पावटी आमची भुरगीं वा आमची तरणाटी सोशल मिडिया इंस्टाग्रामाचेर वॉट्सॅपाचेर आसात. एक दीस पासून नेटाचो प्रॉब्लम आसा आनी तांकां रिप्लाय करूंक जायना वो त्यो मॅसेजीस पावनात जाल्यार आरपीत जातात. कितें तरी उणें आसा कशें दिसता. वो आमी बायक्स आमी चलयता, खंयसरी लागीं पासून वचूंक आमकां बायक जाय आनी बायक ना जाल्यार खंयसरी वचूंक जायना कशें आमकां दिसता. जे कोण बेबदिकायक सांपडल्यात वो सोरो पिवंक तांकां एक हॅबीट कशी जाल्या. किरीतपणी सोरो ना जाल्यार कितें तरी उणें आसा कशें दिसता. पूण जेन्ना आमी उपास करतात, आमी प्राचीत करता, दिसा दिसपट्या दिसा ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी सोडून दिता वा आमी उपास करता. ह्या वरवीं आमी आमकांच दाखोवड करतात की हांव ह्या वस्तूंचो हांव गुलाम न्हय. जायते पावटी आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या भुरग्यांक हांव ही सुचना दिता की सुमानांत एक दीस तरी इन द वीक एटलिस्ट वन टायम आमी सोशल मिडिया जावं ते वॉट्सॅप, इंस्टाग्राम, फेसबूक, आमी एक दीस तरी उपास करूंक जाय. उपास म्हणल्यार ते सोडून दिवंक जाय. वो एक दीस तरी ते वापरून नासतना, उजार करून नासतना आमी रावंक जाय. वो घडये आमी मोबायल्स वापरतात, सगळे कडेन आमी वापरतात, पूण थोड्या जाग्यांनी दे शूड बी अ नो मोबायल झोन. म्हणजे जेन्ना तूं जेवणा मेजार आसा, वो तूं मागणें करूंक आसा, वो तूं फामिली बाराबर आसा, तेन्ना मोबायल वापरपाची गरज ना. जायते पावटी आमी हांवें सांगलां ते भाशेन आमी बायक्स वापर करता. खेरीतपणी प्राचिताच्या काळांत, प्राचिताच्या मनांत आमी वर्सान एका दिसा 10 किलोमिटराची वाट चलून वॉकिंग पिल्ग्रिमेजाच्या नांवान आमी हांगासर येता. बरी वस्त. पूण फकत एकाच दिसांत न्हय, पूण दर दिसाक आमच्यान जाता ते भाशेन ल्हान ल्हान वस्तू करून, ल्हान ल्हान प्राचीत करून आमी आमकांच आमचे भितर शिस्त आमी वाडूंक गरज. आमचे भितर आमी खेरीतपणी हे प्राचिताचें मोंद आमी हाडूंक गरज. कित्याक ह्या वरवीं आमची नवसरणी जाता. तर इश्टानो, खेरीतपणी आमी आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमी प्राचीत करूंक, उपास करूंक जेजू आमकां उलो कोत्ता. आनी आयज जेन्ना ह्या नोवेनाक आमी वांटो घेता, बायगिवून सुसेवाजाचेर आमी नदर घालता. बायगिवून सुसेवाज दर दिसाक तो प्राचीत उपास करून, धोणवण करून तो जियेलो. दिसाक तो पेज जेवन
खंयसरूय तो वेतालो तेन्ना वाणो घालिनासतना बेश्ट्या पांयांनी तो भोंवतालो आनी ह्या वरवीं ल्हान ल्हान वस्तूंनी धोणवण करून तो प्राचित करून जियेलो. इश्टानो, खेरीतपणी ह्या वरवीं तो वस्तूंचो गुलाम म्हूण न्हय, वो वस्तूंचो गुलाम तो न्हय, पूण खेरीतपणी देवाचो मारयेचो गुलाम जावंक तो आशेतालो. आनी ह्या खातीर हांगासर ह्याच जाग्यार ह्याच विरगोचेन आपली ऑर्डिनेशन जाल्या उपरांत तो ह्या विरगोचेंत येवन खेरीतपणी गुलामपणाची चीट तो बरयता. एके वाटेन तो सांगता की हांव वस्तूंचो न्हय, वो मनशाचो गुलाम न्हय, पूण हांव तुजो सर्वेस्परा देवा, हांव तुजो गुलाम जावंक सोदता आनी तुज्या चाकरी करूंक तुज्या म्हज्या जिविता वरवीं तुका हांव साक्षी दिवंक सोदता. तर इश्टानो, खेरीतपणी ह्या आमच्या भागिवंताचेर भागिवंत वाजाचेर नदर घालून आमी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान वस्तूंनी उपास आनी प्राचीत करूंक आयज आमकां आपोवणें. थोड्याच वेळान जेजू उंडी आनी सोऱ्याच्या रुपांत ह्या आल्ताराचेर राजीर जातलो तेन्ना खैरीतपणी आमच्या जिवितांत हे प्राचीत उपास करून आमच्यो वायट संवय आसात, बॅड हॅबिट्स आसात, ते सोडून दिवंक आमी वस्तूंचो गुलाम न्हय, पूण खेरीतपणी जेजूच्या इश्टागोतीन जिवंक, ताच्या एकवटान जिवंक आमकां ह्या मिस्सा भेटींत खेरीतपणी कृपा आनी बोड मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी बावरतान दवरुया. धर्मीक फुडारी जेजून केल्लो मिशनरी वावर फुडें व्हरतना आनी मारयेची भोक्ती पसरायतना तांकां जायत्या आडकोळींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. राजकी फुडाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक वावरूंक एक मिसांव आसा. हे मिसांव चालीक लायतना तांणी भ्रश्टाचाराक बोली पडना जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. मारयेचेर बोवाळ दवरिनान तसलीं क्रिस्तांवां आसात. तांकां आमच्या मागण्यांत गुंतुया. असल्या क्रिस्तांवांची मनां उजवाडावंक तांकां बापाची खेरीत कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सांत जुजेवाज क्रिस्ती तत्वां शिपडावंक आनी मारयेची भोक्ती पसरावंक भारी वावुरलो. ह्याच भोक्ता भाशेन आमी आमची पावलां मारूंक आमकां देवाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आयज दिओसेसीच्या पाद्री आनी मोटवाशा आनी देव आपोवण्या वावरा खातीर प्रार्थांव तेन्ना आयज मिसा भेटेंत वांटो घेतल्या
मारगांव आनी चिंचिणी वाठारांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा, ही आमची मागणी दोयन स्विकार कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. गोवा कोणयो बारीक कोलक्यो. Goa konyo bari kolgyo umyan sata chiva oso. Mocha bawa boyni vanga Jesu betor chivit moche misar betom zada mocha. Chiva onda upason kore mocha soru chivit soru koshin papa Jesus ove Vogtał tuka żywit moczy, mąciak zorun, żywit zorun, Goshin Bapa, Jezusowy, Vogtał tuka żywit moczy. म्हज्या बाबा भयणो, ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुझेफाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवाळाईन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणान उगडापोस जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां ओबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुझेफास तुज्या भक्ताच्या मानान उगडास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 non barazzo sorvis povit, povit, sorgani samsar, vola tuja voi povit, usorgi, tuka soi soi, sorves poraci navi, etataka sun, unsorgi, tuka soi soi.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आती ताणे उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो हो तुमी समेस्त केयात आनी कायात, ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणे कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी समेस्त केयात आनी हातले पियेयात, ही मोज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कोराराचे रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत ते वारोतले. हे मोज्या उगडा साकोरा. भावार्थाचो गोट परकोटुया. सुम्याची आमी होवून डोकाता आनी हे काळसेत ते पियेता. तितलेच फावटी तूं भोयन भोवानी सो आमी तुजे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास खोर आनी फ्रांसीस आमच्या बाक्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या सगळ्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर ह्या आयच्या नोवेनांत सायबा वांटो घेतलेल्या सगळ्या कुटुंबाची मागणी आयक. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती बागयोन दौरम दुतां आनीक सर्व काडीन तुका मानवल्यान
बागयोन जुझेवाज सायबा आनी बागयोन जुझे सायबिणींचो पोती सांगातीन आनी सोर्व काडीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमचो भावार्थ ओकोण करून जेजूच्या मोगाची पाटलावदारां आमी जावूंक आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी जेजूक परगटूंक आनी अशे तरेन जेजूचे मिसियोनार आमी जावंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायलेंड पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरण दोतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. जेजू जावन आसा व्हडांतलो व्हड मिसियोनार. बापाचो संदेश घेवन ह्या संवसारांत तो आयलो. ताणें संवसारांत जियेतना सदांच आपल्या बापाचेर भावार्थ तीर गोड सांबाळ्ळो. ताचो भावार्थ ओकोंड आसलो. हेंच करूंक जेजू आमकां आपयता. ओकोंड भावार्था वरवीं ताचे मिसियोनार जावंक तो आमकां आपयता आनी फाटयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांक घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सोदतना गीत गावया, एक तुजी आज्ञा आमकां.
एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापान तुजो मोग केलोय तसोच आमचो केलोय तुवें बापास मोगान तूं रावलोय तशीच आमी तुज्यान रावची एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापास मोगान तूं जेलोय ताच्यो आज्ञा सदांच पाळून आमी तुज्यान चेतोल्या तुजी आज्ञा तशीच पाळून एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो उबी रावया प्रार्थुया सोर्गींच्या बापा सांत जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता हे पोरी
तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Hosea, ह्या रोमेरेच्या मिसाक वांटो घेतल्या मारगांव वारडाक आमी 3 वाजता अदीक करून मिसा पेटीन हाजीर जाल्ल्या पाद्रींक, मोटवाशांक, लोकिकांक, गाल मंडलाक, हेरा भावा भयणींक तशेंच आमचे बरोबर आसात विद्या विहार हायस्कूल कोर्ताली हाची 10व्या वर्गाची भुरगीं आनी तांचो स्टाफ तांकांय आमी काल सांतां 3 वाजता. थोड्योच कळवण्यो. आयज जाल्यार आसा भाग्य सेवासाक भेटयलेल्या नोवेनांचो निमाणो दीस आनी आयज उरल्या तिमिसा सांजे रोमारीचे मीस कोंकणी भाशेन 4 वाजता आनी इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. फाल्यां बेजाडाव भाग्य सेवाजाची दोबाची एक परबेचो दीस आनी फाल्यां पोरबैनचे मिसांचो वेळ सकाळी पयले मीस 5 वाजता उपरांत 6 वाजता 7:15 8:30 दोबाजीक पोरबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस थियोदोर मास्करेदास आनी हेर आमच्या बिस्पा बरोबर काद्याल साहेब मिसाची भेटयतलो. उपरांत भाग्यो सेवाजाचे ओरातोरीच्या कुडान मीस जातले दनपारच्या 12 वाजता. सांजे मिसा कोंकणी भाशेन 4 वाजता आनी 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. ह्या जाग्यार आमकां मेळटल्यो थोड्यो सवलतींची म्हायती. कोणीय कुमसा जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक आसतले. कोणे मिसा दिवंक सोदता, उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदता जाल्यार आमची मात्र भयणी आसात. कोणे आमकां डोनेशन्स देणगी दिवंक सोदतात भोव करून ह्या नोवेनाक आनी पोरबे समयार जायतो देस्पेस केलो आसा जावं पेंडॉल जावं फुलांचो. तर कोणी आमकां आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमची मात्र भयण्यो डोनेशनां घेतात. भाग्य सेवाजाची रॅलीकूय आनी मुर्ती दवरलेली आसा ताचोय तुमी मुक्तीपणान उबो घेवं येता. आमच्या धर्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा. थंयसर बेतिना, रुसाय, हेर धर्मीक वस्तू तशेंच ह्या वर्साचो भाग्यवंत सुजेवाजाचो कॅलेंडर जाचेर ह्या भाग्यवंता विशीं आनी ह्या जाग्या विशीं म्हायती घातलेली आसा तोय तुमी घेवचो. तशेंच विक्रेक आसा मागण्याचो जेलो हें पुस्तक जाचेर वेगवेगळे तरेची मागणी आसात कोंकणी तशेंच इंग्लीश भाशेन. भलायकी बाबतींत आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. पिवपाक उदक दवरलेलें आसा. टॉयलेट्स आसात. आमची फेर आसा. पडाची बूक मारूंक सेंट जोझफास कॅन्टीन हेंवूय आसा. आयज आनी पोरबे दिसा म्हणल्यार फाल्यां भाग्यो सेवाजाची सांगतवार भावार्थ्यांक उक्ती आसतली. सकाळी 7:30 ते दनपारच्या 1 मेरेन आनी सांजेच्या 3 ते सांजेच्या 7 मेरेन. फाल्यां पोरबेच्या दिसा कोणी सुवातेची उतरां वा वाचपां वा भावार्थ्यांची मागणी करूंक सोदतात तांणी साकेस्ती दिवन हो मिसा आदी येवन सिस्टरीक मेळची. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो आनी कसलीय सांडोली वस्त तुमकां मेळत जाल्यार आमकां कळोवन दिवचें. ही आमची सगळी मिसा युट्यूबाचेर सँक्च्युरी ऑफ सेंट जोझफास ह्या चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच CCR TV 9:15 आनी 4 वाजतांची मिसां दाखयतात. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां कितेंय सांगतात आनी सुचयतात भोव करून तुमची वाहनां पार्क करतात तेन्ना पार्किंग लॉटान आनी आशरांक तुमी आयकुचें. सगळ्यो उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ओकोण भावार्था वरवीं जेजूचे ओकोण मिसियोनार जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणजे मोगाल बापा तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी भोंपले
ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका बाग्योन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्मृतीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बाग्योनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेत ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या बाबा. आमच्या बाबा विनोयत्या तुझी मोजत पावोय साक्षी दिवन जेजू भावार पोचतो उर्बेन गोड आमकां जागोय जुजे वाजा आमच्या बाबा तुझी पासून आर्गा मोहिमा Papa Jesu, pवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा, सासना सासना. सुसेवास आमच्या बाबा, तुझे पासून आर्गा मोहिमा. Papa Jesu, pवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा, सासना सासना.